नमस्कार. आज आमी पळयता पुराय संवसारभर कोरोनाच्या भयाचें वातावरण पातळ्ळां. सगळे लोक कोरोनाक थर्थ भियेतात. दोतोर सुद्दां कोरोनाक भियेतात आनी आयज दोतोरांनी आपल्यो डिस्पेन्सरी, आपले कन्सल्टिंग रूम सगळे बंद करून सगळे घरा बसल्यात. लोकांचेर एक प्रश्न पडटा की जर थंडी जाली जाल्यार वचपाचें खंय. लोक कोरोनाक इतले भियाल्या आनी आमी एक अशी बारीकशी पळोवणी केली. आमच्या वार्ताहरांक आमी गांवांनी धाडले आनी थंय सगळ्यान कॉमन जो मनीस आहा, सादारण मनीस जो आहा, त्या मनशाक एक प्रश्न केलो की कोरोना म्हटल्यार कितें आनी तुमी कोरोनाक भियेता काय भियेना. तर कांय लोकांनी जी उतरां दिलीं, कांय लोकांनी ज्यो जापो दिल्यो त्यो आमी आतां पळोवया. कोरोना म्हणजे म्हाका खबर ना. कोरोना म्हणजे एक आयकलां म्हणजे ते घेवन बसपाचें ना. म्हणजे त्या कोरोनाक तूं भियाता? हय, आमी भियाना. कितें जाता तें सांग. म्हणजे कितें बेकार बसून कितें मेळटलें, कांय जावपाचें. मग कितें करपाचें तर त्या कोरोनाक? कोरोनाक आतां तुमी उपाय कितें करपाचो. पण तूं कित्याक भियाता तर त्या कोरोनाक? हांव तरी भियाना. हांव तरी भियानासतना काम करीत आसा. आनी लोक सगळे तोंडाक मास्क मारून भोंवता मरे आनी तूं सामको बिंदास भोंवता. हांव मास्क आतां हांवें काडून दवरला. आतां हॉटेलार येयल्लो आसा न्हू पूण च्या पिवनाका तर. कोरोना म्हणजे कितें खबर आहा तुका? कोरोना म्हणजे कांयच खबर ना आमकां जाल्यार ते सांगतलो का. कोरोना म्हणजे थंडीच ती जाली ना. आणि कोरोना किती तुझं बिझनेसाक कितें हें आला? ना म्हाका काय जावंक ना अजून तशें कोरोना बद्दल. मी भोंवता सगळ्याक, म्हाका अजून तशें काय ना. आणि कोरोनाक भियाता तूं? ना ना आमी भियाना. भियालो तर हांगा बसतलो आसतो. आमकां काय खबर ना. थंडी म्हणटा धंद्याक आमकां खूब लुकसाण जालें. आमकां अशें जालें घाली चौगा भुरगीं. कोरोना म्हणजे कितें तें आमकां काय खबर ना. ह्या कोरोनाच्या संदर्भान लोकांचे जे गैरसमज आहा ते पयसावपा खातीर आमी भलायकी खात्याच्या कोवीड युनिटाचो मुखेली भोवमानिस्त दोतोर उत्कर्श बेतोडेकार हाका मेवळे. आनी आतां आमी पळोवया उत्कर्श बेतोडेकाराची ही मुलाखत. डॉक्टर, पयल्यान पयलीं एक सांग की कोरोना म्हटल्यार कितें? कोरोना हो आतां सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. कोरोना एक्चुली कोरोना व्हायरस हो एक ग्रूप ऑफ व्हायरसीस. सगळ्यांनी व्हायरस, बॅक्टेरिया, ऑर्गॅनिझम जे आयकलां आसतलें. सो कोरोना हो एक टायपचो जिवाणू आनी कोरोना व्हायरसीस खुबशे आसा. तुमी पयलीं आयकलां आसतलें कितें तरी सार्स म्हणून घेवन गेलो, मागीर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम म्हणून कितें तरी येवन गेलें. हेंचो आमकां चड गोंयाक चड लागण जावना तेन्ना. तसोच हो एक कोरोना व्हायरस आनी हेजी सुरवात जाली सगळ्यांक खबर आसा चायनान, वुहान ह्या एरियान जाली. तुम्हाला सांगपाचें म्हणल्यार कोरोना हे वेगळे व्हायरस आसा. सारकें. कोरोना व्हायरस जे आसा तो ग्रूप ऑफ व्हायरस. तितून भितर खूब व्हायरसीस आसा. आनी आतांचो जो आमी सगळे आयकता कोवीड-19 जो म्हणटा पळय न्हू, तो एक टायपचो कोरोना व्हायरस. ओके. म्हणल्यार आतां कोरोनाचें दुयेंस म्हटल्यार इन्फ्लुएन्झा अशें सगळे सांगतात. आतां कोणीय डॉक्टरा कडेन गेलो जाल्यार कोणी एक एक्सपर्ट एखादो सांगता अरे कोरोना म्हटल्यार इन्फ्लुएन्झा इट इज इन्फ्लुएन्झा, फ्लू, रेस्पिरेटरी इलनेस, डिसीज अशें म्हणून सांगतात. पण मागीर इतके लोक कोरोनाक भियाता कित्याक आतां? पळय कशें आसा तर जेन्ना तुमी म्हटलें पळय न्हू, खुबशे आमचे दोतोर कोरोना म्हणजे फ्लू म्हणटा पळय न्हू, तातूंत खुबशे सिमिलॅरिटी आसा. सिमटम्स जे आसा पळय न्हू, तो एक्झॅक्टली आमचो जो नॉर्मल आमकां वर्सान वर्स आमची थंडी जाताली पळय न्ही, एक्झॅक्टली सेम. फक्त थोड्योश्यो गजाली चेंज आसा. कोरोनान चडशे जाणांक सुकी खोकली येता. आनी आमकां जर तुमी याद आसत पयलींचे जर कॉमन कोल्ड जर आमी पळयलो, आमकां जी थंडी येताले तितून डर्कल येतालें किंवा नाक खूब भोंवतालें. तितून मातशी थोडी सिमटम्स सिमिलर टू फ्लू आसा पूण मातशे डिफरंट आसा. पूण कित्याक चड भियेता जर म्हटलें न्ही जाल्यार खंय तरी थोडे पर्संटेज वायज जर पळयलें म्हणून जाल्यार जे डेथ टोल आसा किंवा जी सिवियरिटी आसा, सिवियरिटी स्पेशली जेन्ना कोण हाय रिस्क आसलो, समज कोणाक कोमोबिड कंडिशन असलें, डायबिटीज असलो, हायपरटेन्शन असलें कोणाकूय, किंवा कोण एखादें म्हातारो मनीस असलो किंवा 70च्या वयर असलो, 75च्या वयर असलो, तांकां ते चड फास्ट क्रिटिकल स्टेजीन वचपाचे चान्सीस आसता कोवीड-19. पूण हीच गजाल आमी
जे आमचे नॉर्मल थंडी जोर आसता पळय न्हू तो 7 दिसांनी इवन जाणटेल्यांक सुद्दां सगळो बरो जावन वता. ना म्हटल्यार आतां एक दुसरो उपप्रश्न असो येता की कोवीड आनी कोरोना हाका लागून डेडली हें जाता, डिसीज ती डेडली जाता. पण जेन्ना पयलीं फ्लू येतालो, थंडी येताली आनी फ्लून सुद्दां खुबशे लोक अशें ना अशें न्ही, मरून अशें न्ही, फ्लून सुद्दां लोक मेल्यात. जाताले हय. फ्लू स्पेशली जर आमी फाटीं वचून जर याद करीत जाल्यार 2009 आनी 10 अशीच पॅन्डेमीक आयिल्ली तेन्नाची एक्चुअल फ्लू पॅन्डेमीक, इन्फ्लुएन्झा पॅन्डेमीक, स्वायन फ्लू म्हटलें आमी तेन्ना, सगळ्यांक लोकांक याद जातली. मग तुमी हें सांगता पळय 1918 सालांतली गजाल, 2009 आनी 2010 जालें. मग ताजे पयलीं 1918 पयलीं कशें आसा जाणा, जे फ्लू पॅन्डेमीक जी आसा पळय न्हू किंवा फ्लू लायक पॅन्डेमीक किंवा जे रेस्पिरेटरी इलनेसाची जी पॅन्डेमीक आसा न्हू, आमी जर फाटल्या जर खूब वर्सां जर फाटीं वचून पळय जाल्यार सगळे 10 वर्सांनी असले एक तरी पॅन्डेमीक येता. थोडे पॅन्डेमीक बेगीन सोंपता, थोडे आतां चड लांब पर्यंत वता. अशें सांगता की 1918 कॅनडांतल्या केलोवन म्हणून गांवांत सारकें अशेंच फ्लूज, ताका ते स्पॅनिश फ्लू म्हणटाले, सारकें बरोबर. अशेंच पॅन्डेमीक. आनी आमी जर त्यो फाटल्यो जर फोटो काडून पळयले जाल्यार दिसता की अशींच मास्कां घालून लोक, मास्कां विंगड विंगड तरेची मास्कां, मागीर वायपर्स, ग्लास वायपर्स घालून सुद्दां लोक, आनी त्या वेळार सुद्दां लोकांक तशी स्ट्रिक्ट ताकीद दिल्ली सरकारान की घरांसून भायर सरप ना, खंय मेळत थंय थुकप ना, हें सगळें कंडिशन्स असलें. म्हणटकीच त्या फ्लू मदीं आनी ह्या कोरोना मदीं परत कितें डिफरन्स येता? ना, डिफरन्स इतलोच की ह्या कोवीड-19 जो आसा पळय न्हू, जी मोर्टेलिटी किंवा डेथ टोल आसा तो मातसो चड आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी जेन्ना स्वायन फ्लू आनी इवन आमी तुमी जो आतां स्पॅनिश फ्लू म्हटल्यार तितून जर आनी हितून जर डिफरन्स पळयलो जाल्यार हेका इन्फेक्टिविटी चड आसा, हो फास्ट पसरता तांच्या पेक्षा. त्या खातीर वर्ल्ड वायड तुमी आतां नंबर्स पळयल्यार ते झपाझप वाडल्या नंबर्स. सो इन्फेक्टिविटी इज मच हायर दॅन द प्रिवियस जे फ्लू वायरसीस आशिल्ले त्याच्याने. मग आता कारण कितें? आता आमी म्हटलें जाल्यार वायरस हे पुराय सगळे कडेन वायरस आसताच आसता सारकें. आनी इन्फ्लुएन्झाचे फ्लूचे वायरसी इट इज अ वायरल फ्लू अशेंच म्हणटात. म्हणटकीच कोरोनाचो व्हायरस आनी हो व्हायरस हो आतां हो नव्यानूच व्हायरस तयार जाला काय हो जो आसलोच व्हायरस तो आतां हो इतलो डेडली कित्याक जालो असो एक मुद्दो असो इवन प्रश्न येता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO आसा ते कितें म्हणटा, जेन्ना डिसेंबर 2019 हो व्हायरस मेळ्ळो चायना वुहानाच्यान, तेन्ना ते म्हणटा हो व्हायरस केन्नाच आमी पयलीं पळोवंक नाशिल्लो खंयच्याच लॅबोरेटरींत. सो हो नेवोच व्हायरस. दुसरी गजाल कशी आसा, जे आमी हे सगळे जिवाणूचे जे जग आसा पळय न्ही, व्हायरसीसचे जो वर्ल्ड आसा पळय न्हू, विशाणू व्हायरसीस, बॅक्टेरिया, इवन दे आर एडॉप्टिंग टू लायफ. त्या खातीर तुमी आयकलां आसतलें जेन्ना आमी स्वायन फ्लू म्हणटाले तेन्ना म्युटेशन म्हणून कितें तरी जाता म्हणून आयकल्लें. म्हणजे तो आतां जर आमचे कडेन जर एक वखद आसा एक जिवाणू खातीर किंवा व्हायरसा खातीर, थोड्या वर्सां उपरांत तें वखद ताका लागतच ना. सो दे आर एडॉप्टिंग देमसेल्फ टू बी मोर स्ट्रॉंग अँड सस्टेन देअर लायफ. आतां मदीं तसो जो कोवीड-19 आसा तो स्ट्रॉंग व्हायरस सडनली येयला आनी कोणाक इम्युनिटी नासल्या कारणान तो पसरत गेला एकदां. आतां मदींच कोण कितें सांगता की दॅर इज अ ट्रिटमेंट, ते म्हणटा कितें की फ्लू शॉट ट्रिटमेंट. वॉट इज फ्लू शॉट ट्रिटमेंट? ना, वॉट एवर ट्रिटमेंट वॉट आय नो ओके इज ओन्ली समथींग लायक एंटीवायरस. ओके, इवन आमचे कडेन आतां GMCन ज्या जाग्यार दिता पळय न्हू, एक गजाल आसा, एक मेडिसीन दिता ज्याच्या खातीर तो व्हायरल लोड आसा तो कमी करपा खातीर. आनी दुसरी टायपची जी ट्रिटमेंट आसा ती तुमचे सिमटम्स जे येता पळय न्ही ते कमी करपा खातीर. आतां जितल्यो डेथ जाता किंवा जे लोक क्रिटिकल स्टेजीन वता न्हू, थंय अशें पळयल्यार ताका म्हणटा अशें इम्युनिटी जो आसा पळय न्हू, रेजिस्टन्स जो आसा पळय तो खूब पटींनी दाखयता बॉडी. सो बॉडी चड पटीन दाखयता, बॉडी आपल्याकूच हार्म करता त्या व्हायरसाक मारता आसतना. एंटीबॉडीज ज्यो तयार जाता त्यो चड पॉवरफूल जाता. एंटीबॉडीज अशें न्हू, पूण तो जितलोय आमचो जो एक खंयचो व्हायरस आंगान सरलो भितर न्ही जाल्यार आमचे बाकीचे सगळे सेल्स आसा ते व्हायरसाक मारपाक येता, प्रोटेक्ट करपाक. ताका म्हणटा सायटोकान स्टॉर्म म्हणटा. सो जो तो रिस्पॉन्स आसा पळय तो इतलो स्ट्रॉंग जाता की इवन तो ह्युमन बॉडीक सुद्दां त्रास करता. सो खुबशे ऑर्गन डॅमेज जे आसा पळय न्हू ते हेच्या खातीर जाता आनी तेच्या खातीर ट्रिटमेंट डिफरंट आसा. आतां आमी पळयता पुराय संवसारभर जगभर लोक मास्कां घालतात. मास्कां घालून सगळे वावरता. जंय थंय आज पयशी खंयसरूय पयशे जाल्यार मास्का शिवाय मनीस दिसती पडना, कोणी एखादो मास्क घालनासतना दिसती पडटा. आनी अशेंय म्हणटा कांय जाण सांगतात हांव नको खरें खरें कितें तें, कांय अशें तें खरें आसा. मास्क तुवें पुराय वेळ वापरलें म्हणटकीच तुजो श्वास भायर सोडटा तोच मास्का भितरल्या भितर तूं परत घेता.
म्हणजे अशें एक सादारणशें समज आसा की मनीस ऑक्सिजन घेता आनी भायर सोडटाना कार्बन डायऑक्सायड सोडटा. मास्काक लागून तोच कार्बन डायऑक्सायड तूं परत इनहेल करता आनी हाका लागून ऑक्सिजन लेवल जें आसा तुज्या रक्तान तें देंवता. हें मारक न्ही? ना कशें आसा तुमी मास्काचो हें घेतला पळय न्ही, आतां तुमी म्हटलां अशें आमी जेन्ना भायर पळयता तेन्ना 2 टायपचे मास्क वापरतालो. एक तर कपड्याचें आसा, ओके, नाजाल्यार दुसरें आसा तें आमचें सर्जिकल मास्क, मायट बी N95 मास्क नाजाल्यार ट्रिपल लेयर मास्क. आतां हांवें खूब कडेन पळयलां लोकांक की ते सर्जिकल किंवा मेडिकल मास्क वापरता तो एकूच मास्क कितले दीस वापरता खबर ना. थोडे धुवन वापरता. दॅट इज बॅड. सो कितें जाता ते मास्कांनी कितें तरी पोर्स आसता जेणे करून एअर तुजे भायर वता किंवा भितर येता. ओके, सो जर तर मास्क जर सारको आसा जाल्यार तुमी म्हणटा ते इज टेकन केअर. जे ऑक्सिजन आसा तोय भितर वतलो आनी जो तुमी कार्बन डायऑक्सायड भायर सोडटा पण तोय बीन भायर वतलो. सो ताका त्रास जावचे ना. ओके, सो त्या खातीर मास्क वापरात पूण सारकें वापरा. जर तुमचे कडेन मेडिकल मास्क जर वापरपाक जाय तितली ना जाल्यार एकूच मास्क कंटिन्युअसली घालून ते रावूं नाका. त्याच्या पेक्षा यू यूज कॉटन मास्क. ओके, अँड यूज इट अगेन एवरी डे. दॅट मास्क नीड्स टू बी वॉश्ड. इवन जे मेडिकल मास्क किंवा सर्जिकल मास्क आसा पळय न्ही ते सेम मास्क एवरी डे घालपाक शकना. जर कोणाकूय एक 10-15 दीस जर तर मास्क घालपाक जाय न्ही चालू जाल्यार वॉट वी प्रॅक्टीस इनिशियली जेन्ना मास्काची इवन स्कॅरसिटी आशिल्ली तुमकां खबर आसतलें तेन्ना वॉट इवन मेडिकल टीम्स वर प्रॅक्टिसींग इज लायक दे वर किपींग एटलीस्ट 3 to 4 मास्क नंबर करताले तांकां आनी आयज जो मास्क घातलो तो ऑलमोस्ट आफ्टर 4 to 5 days परत घालता. सो दॅट इज वॉट वॉज प्रॅक्टीस. आयज घातलो तो फाल्यां घालिनासलें. सो आफ्टर ऑलमोस्ट 3 days सो व्हायरस रिमेन्स ऑन मास्क मॅक्झिमम फॉर 3 days. 3 days. सो जो भायलो पार्ट जो आसा पळय न्हू तो अनक्लीन पार्ट आनी भितरलो आसा तो क्लीन पार्ट तुजो फॉर युअर सेल्फ. ओके, सो भायलो पार्ट जो आसा न्हू तो तेचो जर व्हायरस जर आसा जाल्यार तो व्हायरस वचपा खातीर कमीच कमी 3 दीस लागतले. आतां लॉकडावनान भितर एक कॉन्ट्रोवर्शियल गोश्ट जाल्या. पुराय जगभर लॉकडावन केलें. भारतानूय जालें, इंडियेकूय जालें. लॉकडावन हें कोणा खातीर जालें? लोकां खातीर लॉकडावन. फक्त लोकां खातीर. धंदो पाणी सगळो लोकांचो बंद केलो. लोकांनी घरांतल्यान भायर सरप ना. लोक ऑलमोस्ट खरेंच घरांतल्या भितरल्या भितर रावले म्हयन्याचे म्हयने. आतां हांव जाल्यार सुरवातीक कमीत कमी 9 म्हयने हांव घरांतल्यान भायरूच सरोंक ना. सारको हांव घरानूच रावला. पूण दुसरी सायड जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही मास्कां जी लोकांनी घेतली ह्या मास्काच्यो फॅक्टरी थ्रू आउट वर्ल्ड चालू उरल्यो. त्यो कश्यो उरल्यो चालू? इतकेंच न्हय, सॅनिटायझर्स तेंच्यो फॅक्टरी चालू आसल्यो. म्हणजे ह्या फॅक्टरीनी लोक काम करनासले, सगळे रोबो करताले असो एक मुद्दो उपस्थित जाता. पॉसिबली आतां तुमी जे म्हणटा पळय न्ही ते इवन हांवें काय वचून पळोवना पण पॉसिबली जितले जाण काम करताले पळय न्हू थंयचो लोड जो आशिल्लो वर्कर्साचो तो खूब कमी केल्लो. आनी देर वॉज सोशल डिस्टन्सिंग वीच वॉज मेंटेन वायल डुईंग दीस. आतां सेम जर तुमी विचारीत जाल्यार जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना आमची सगळीं हॉस्पिटलां चालू आशिल्लीं. वयल्यान फूल स्विंग चालू आशिल्ली. डॉक्टरूय घरा बसून आशिल्ले, नर्सीस आमचे पॅरामॅडिक्स जे आशिल्ले ते सगळे काम करताले. आनी वयल्यान थंय अडचण अशी आशिल्ली की लॉकडावना कारण तांकां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बाकी सगळें बंद आशिल्लें. तरी पण वी वर वर्किंग. सो सिमिलरली मायट बी दॅट इवन जे मास्काचे आनी ज्यो तुमी सॅनिटायझर्साचे फॅक्टरी आशिल्ल्यो त्यो बीन चालू आशिल्ल्यो. सो दे हॅड टू प्रोवायड इट. हांगासर एक प्रश्न विचारीनसो दिसता. तुमी म्हटलें कितें की डॉक्टर्स जे गव्हर्मेंट डॉक्टर्स सगळे काम करताले, मेडिकल कॉलेजींतले सगळे डॉक्टर्स काम करताले. पण प्रायवेट डॉक्टर्स, व्हेरी सॉरी टू से, almost all the private doctors, they had closed their consulting rooms. आणि पेशंटांक ऑलमोस्ट त्या धांवड्या येताले. असो मनान एक विचार आयलो की जेन्ना कोण दुयेंत पडटा, केन्ना कसलेंय दुयेंस येता तेन्ना लोक धांवता दोतोरा कडेन आनी दोतोरूच जर आपले कन्सल्टिंग रूम्स बंद करून पेशंटांक जर धांवडांक लागले जाल्यार ही खंयची हें संस्कृताय? ना तुमी एक्चुअली म्हटलां तें खरें आसा. जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें पळय तेन्ना खुबशे क्लिनिक्स सुद्दां बंद आशिल्ले. हय, पण देर वर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर्स जेन्ना क्लिनिक्स बंद करिनासतना क्लिनिक्स चालू दवरलेले. तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन केल्लें. कोण टेलिफोनाचेर अपॉयंटमेंट घेताले, बूक करताले आनी घेताले. ऑर तांचें लिमीट आसतालो. पयलीं जर 50 जाण वेटिंग रुमान रावताले जाल्यार आतां फक्त 5 ते 10 जाण बसताले. सो देर वर इवन गुड प्रायवेट प्रॅक्टिशनर्स हू हॅव डन द वर्क. म्हाका अनुभव आसा की म्हाजो एक डॉक्टर जो म्हाका फोनाचेर एडवायस दितालो. बिकॉज आय टोल्ड यू इन डिसेंबर आय हॅड कॉफ आनी कोल्ड आनी आय वॉज टेकिंग ट्रिटमेंट फ्रॉम डिसेंबर वीथ हिम. मागीर हें पॅन्डेमिकचो इश्यू स्टार्ट जालो, लॉकडावन जालें, सगळें जालें. तेन्ना डॉक्टराक विचारलें. डॉक्टर म्हणलें म्हाका अशें ताळ्यान इरिटेशन जाता. म्हाका म्हणलो इरिटेशन जाता पण तुका कफ पडटा?
हांवें म्हणलें कफ पडटा एब्सोल्युटली भिवपाचें म्हाका कांयच गरज ना. इफ इट इज जस्ट इरिटेशन देन येस, बट तुका जर कफ पडटा जाल्यार म्हाका कांयच भिवं नाका. अशें कांय डॉक्टर तुमी म्हणटा तशें ऑनलायन किंवा फोना वयल्यान करताले, पण कांय डॉक्टरांनी तर टोटल्ली 100% आपले कन्सल्टिंग रूम्स बंद केल्ले. हें पळोवन खूब वायट दिसलें की डॉक्टर दुयेंताक ज्या दोतोरान दुयेंत क्युअर करूंक जाय. जेन्ना देर वॉज अ टायम जेन्ना आमचे सगळे गव्हर्मेंट मशिनरींनी सगळें काम केलां. आनी दोतोर पण सॅनिटायझर आयज वापरता पळय तो कितलो सेफ? ना कळना तुमचो प्रश्न. सॅनिटायझर हय वापरा म्हणून लोकांक सांगता, सारकें. तो वापरप सॅनिटायझर हय हो कितलो सेफ काय म्हणटा. इट इज रियली सेफ. ओन्ली थिंग इज लायक जर सॅनिटायझर आसा जाल्यार कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन्स. इतलेच खातीर तो फक्त सॅनिटायझर हाता पुरतीच वापरपाक जाय. हय, कित्याक फाटीं अश्यो कांय गोश्टी जाल्यो. सॅनिटायझर हाताक लावन कांय बायलां घरांतलीं ती गॅसा कडेन गेली आनी तांच्या हाताक सुद्दां उलोवप लागलो. अश्यो गजाली घडल्यो. पण जेन्ना हें वापरा म्हणून जेन्ना सरकार सांगता किंवा वापरा म्हणून खंयची एजन्सी लोकांक सांगता, एट द सेम टायम लोक शिक्षण सुद्दां दिवप गरजेचें न्ही. तें केन्ना कोणाक सांगलां अशें खंयच दिसती पडूना. आमच्या PSC लेवलाचेर तरी खूब जाला. कशें हँड वॉश करपाचें तें सुद्दां लोकांक शिकयलां. आनी हँड वॉश जर अवेलेबल आसा जाल्यार सॅनिटायझरची गरज ना. ओके, सॅनिटायझर इज समथींग लायक जेन्ना तूं ज्या जाग्यार तुका उदक ना हात धुवपाची फॅसिलिटी ना त्या टायमार तुमी सॅनिटायझर्स वापरा. पूण जर तर सोप अँड वॉटर जर अवेलेबल आसा जाल्यार हात धुवची सामकी गरजेची, किंवा देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दॅट. हे आमच्या PSC लेवलाचेर खूब जालां. स्पेशली इन द टायम्स बिफोर आमचे फर्स्ट केसीस आमकां ज्यो 3 केसीस मेळिल्ल्यो मार्च 25 तारखेक, ताच्या पयलीं आमचे लोक सामके पेरिफ्रीन वचून खूब जनजागृती केली. इवन आमचो टायम आशिल्लो वेन वी वर इन ग्रीन झोन. पयलींचे केसीस 7 केसीस येवन सुद्दां तेन्ना सुद्दां आमचे लोक सगळे पेरिफ्रीन आशिल्ले. पूण जेन्ना आमकां खूब केसीस मेळपाक लागले न्हू, तेन्ना आर वर्क इज ऑल्सो इन्क्रीज. आमचे खुबशे लोक आतां हे आमचे कोवीड हॉस्पिटल्स इतले काडल्या पळय न्हू, थंय डेप्युटेशन केल्ली आसा सगळ्या. सो जनजागृती आसा पळय ती आमी चडशी IT बेस, WhatsApp बेस ताचेर सुद्दां जनजागृती चालू आसा. आतां जर कितें जो तो आपलो माल विकपाचो प्रयत्न करता वेगवेगळ्या तरेन, सगळ्यो जायराती जाता. आतां एक जायरात हांवें टीव्हीचेर पळयली, सिगारेट पिना छोड़ दो, कोरोना से बचो. हें कितलें खरें? डेफिनेटली. आनी कित्याक लागून खरें? खंयच्योय रेस्पिरेटरी इलनेस तुमी काडा, खंयचोय, रायट फ्रॉम लंग कॅन्सर टू युअर फ्लू. जो स्मोकिंग करता आसतलो पळय न्हू, तेजी लंग कॅपेसिटी आसता ती कमी आसतली. अँड दॅट इज वाय तो क्रिटिकल स्टेजीन वचपाचे चड चान्सीस आसा. ओके, सो म्हळ्यार कोरोना व्हायरसा पासून तुमचो बचाव करतले जाल्यार सिगरेट स्मोकिंग बंद करा. कित्याक दॅट इज रेस्पिरेटरी अगेन. सामकें ट्रू. ताका लागून दॅट इज द ओनली रिजन. आनी सेकंडली आमी जर स्मोकर्साक तुमी आयकलां आसतलें क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह लंग डिसीज म्हणून जाता, COPD म्हणटा आमी ताका, क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज किंवा क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह लंग डिसीज म्हणटा. हे खूब वर्सां जेन्ना स्मोकिंग चालू आसता म्हणजे तेंच्या लंग्स कॅपेसिटी खूब देंवता आनी तांकां COPD जाता. सो COPD आनी अस्थमॅटिक्स, these are again 2 diseases or disorders which are prone to get severe COVID infection. Okay, so asthmatic patient should not smoke. Normal or people should also not smoke. any respiratory disease jaga asa, he should not smoke. So that is the only reason why this ad they are showing. दुसरी एक गजाल आनी एक परत पळोवंक मेळटा. आमी पयलीं सुरवातीक आमकां सांगलें कितें, कोरोना व्हायरसा पासून जर तुमचो बचाव जावंक जाय जाल्यार तुमी खंयच्याय साबणान हात धुया. खंयच्याय साबण जालो की जालो, 20 सेकंद ते 20 सेकंदा वयर हात धुलो जाल्यार कोरोना व्हायरस तुमच्या हातार बी आसत जालो तो मरता. ताचे नंतर मागीर बरे बरे ब्रँडेड साबण येवपाक लागले. तर आतां तर असो एक ब्रँड आसा जो जायरात करता आपली की होच साबण वापरा, हो साबण 100% कोरोना व्हायरसाक मारून उडयता म्हणून. हें कितपत बरोबर? हांव तरी जसो ब्रँडींग खंयच्या ब्रँडिंगाचेर येवचो ना, पूण जो सोप हांवें ब्रँडाचें नांव घेवंक ना. सारकें. सो इवन हांवूय घेवचो ना. जो सोप तुमचे कडेन अवेलेबल आसा घरान पळय न्ही, तो वापरा. तोच वापरपाचो. दुसरें आनी एक मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हात धुवपाची गरज आसा. जे आमकां ल्हानपणीन आमचे गुरुजींनी किंवा टिचरींनी जे आमकां संवयी सांगिल्ले पळय न्ही, सिंपल संवयी, घरांतल्यान भायर खेळून किंवा कामावयल्यान येयलो म्हणटा पयलीं हात धुया किंवा हात पांय धुवा पयलीं पळय न्ही, दॅट शूड बी प्रॅक्टीस्ड. इनफॅक्ट इन कोवीड टायम्स जर स्पेशली लायक समबडी इज वर्किंग इन मेडिकल फील्ड ऑर द प्लेस ज्या जाग्यार आमी सर्विसीस दिता पब्लिकाक, मार्केटात जावं खंय, बेस्ट इज जर तूं सांजचो घरान सरता जाल्यार डायरेक्ट बाथरुमान वचून थंय फूल न्हांवचें. सो इवन कपडे जे आसा पळय डेलीचे डेली कपडे धुवपाक जाय, डेलीचे डेली कपडे चेंज जावपाक जाय. सो इट मायट रिमेन इवन ऑन युअर क्लोथ्स. मध्यंतरी एक असो एक हें जालो मुद्दो आसलो. तो मुद्दो असो म्हणल्यार कितें की कपडे समजा काडून तुमी दवरले, तशें म्हणटा अशें 3 दीस किंवा 4 दीस जर दवरले जाल्यार तो व्हायरस मरता.
आजचे कपडे जे गांवार अशे भायर फिरोन येयला तुमी आनी ते कपडे काडून जर दवरले ते फाल्यां घालप ना एक्झॅक्टली. अशेंच तुमकां सांगपाक बेस्ट इज डेली धुवपाचें. डेली धुवपाचें. दॅट इज द बेस्ट थिंग. आतां आनी एक जायराती विशींची गजाल म्हणल्यार विनोदी गजाल दिसता पळयल्यार की केन्ना केन्ना अशें दिसता की खंय सरकारान तेंचेर ही जबरदस्ती केल्या, खंय खंयच्या संबंदीत खात्यांनी आरोग्य खातें भलायकी खात्यान जबरदस्ती केल्या की ते म्हणटा कितें की कसलेंय तुमी वापरली सॅनिटायझर वापरलो, कसलेंय वखद वापरलें हात लीप करपाक क्लीन करपाक, तर हें वखद 99.99% गॅरंटेड म्हणून 0.1% कित्याक ना, 100% कित्याक म्हणिनात? त्यांची जाहिरातीची. आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट. ना, यू कॅनॉट कमेंट, बट whether it is 100% curable or if not, why it is 99.99? It can be 50% curable, it can be 30% curable. तुम्ही ते सांगानात, पण तुम्ही म्हणता कितें की हां हे वापरा 99.99% गॅरंटी. 1% गॅरंटी तुम्ही कमी कित्याक करता? हांगासर एक संशय मनात येता, बाबा हें कित्याक चलता, हें अशें कित्याक चलना? हाचेर गव्हर्मेंट रिस्ट्रिक्शन घालना न्ही की तुमी 100% म्हणनाका. No. 0.1% कमी It's not करा. from us. Definitely not. इट इज नॉट. हां दोतोर, आतां तुमी भलायकी खात्यान कोरोनाचे ह्या जे तुमकां एक हें दिल्या, तुमची जापसालदारकी कितें? तुमी इन्चार्ज म्हणून जे पळयता आमी जे आसा पळय जे डेली फिगर्स जे आसा पळय ते मॉनिटर करता. इवन जर जो ट्रेंड आसा, पॉझिटिव्ह केसीसचो ट्रेंड, इवन डेथ ट्रेंड आसा, मागीर लॅबोरेटरीची जी खंय खंय गरज आसा, तेजी सगळी जी आसा पळय ते मॉनिटरींग जे आसा पळय ऑफ कोवीड रिलेटेड थिंग्स, ते सगळें IDSP इंटिग्रेटेड डिसीज सर्वेलन्स प्रोग्राम म्हणून आसा ताच्या अंडर जाता. आनी इवन अदरवायज अदर दॅन दॅट फॉर क्युरींग पेशंट्स हें तुमी घेतात. क्युअरिंग ऑफ पेशंट वखदां बी दिवपाचें सगळें आसा इट कम्स टू हॉस्पिटल्स. ओन्ली हॉस्पिटल्स. ओन्ली हॉस्पिटल्स इट कम्स टू. घरांतल्या एका मनशाक फ्लू जालो म्हणटा पुराय घरांतल्या लोकांक सगळ्यांक फ्लू जातालो. आनी कसाय आनी कोडो घेतल्या उपरांत सगळीं दुयेंतां बरी जातालीं. कित्याक त्या वेळार लोक घरांसून भायर सरून दोतोरा कडेन वचनासले बी, आनी तितके दोतोरूय त्या वेळार नासताले. गांवांत खंयचो तरी एक दोतोर आसतालो. त्या वेळार जे जातालें तें आज शक्य ना. पळय आतां कशें आसा, पॉसिबली आतां 1-2 वर्सां जर गेलीं कित्याक कोवीड जो आसा येयला पळय न्ही, जे पॅन्डेमीक किंवा एपिडेमीक आसा ती देंवतली खंय तरी, पूण कोवीड जो व्हायरस आसा पळय तो खंय तरी उरतलोच. सो हेच्या फुडें जेन्ना जो येतलो व्हायरस पळय न्ही वर्सान वर्स, तेन्ना पॉसिबली तुमी जें आसा पळय न्ही म्हणटा पळय न्ही दॅट मायट बी प्रॅक्टिकल. पूण सद्याच्या टायमार कशें जालां, कोवीड हो कंप्लिटली नवीन जिवाणू जाला सामकोच. सो ताज्या खातीर इट इज नॉट पॉसिबल. ताज्या खातीर कोणाकूय जर सिंपल सिम्पटम्स सुद्दां आसा एट दीस टायम, जेन्ना आमी ऑलमोस्ट ऑन पीक आसा तेन्ना पळय न्ही, तेन्ना बेस्ट इज लायक पर्सन हॅज टू गो टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर अँड टेस्ट फॉर हिमसेल्फ. आनी जर ताका आसा काय ना तो कळपा खातीर ताणें करून जर इवन घरान जर तेजे एल्डरली आसा, कोणी जर डायबिटीक आसा जे घरांतले तेजे फॅमिली मेंबर्स, तांच्या खातीर सुद्दां ते बऱ्याक पडटलें. कारण जर तो पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार ताका आमी जाता तितल्या बेगीन ताका एकदां रिजल्ट येयला म्हणटकीर ताका होम आयसोलेट करतले. आनी होम आयसोलेशन इज व्हेरी व्हेरी नेसेसरी सो दॅट तेगेले दुयेंस ताजे कडल्यान दुसऱ्यांक वचपाक जायना. आतां हालींच एक मॅसेज व्हायरल जाता ऑन सोशल मिडिया, तुमी पळयल्या आसतली, म्हाका दिसता तुमी पळयल्या आसतलीच ती. ती मॅसेज अशें म्हणटा की इटली शारान तांच्यांनी जागतीक भलायकी संस्था जी आसा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, तेंचे प्रिंसिपल्स आनी तेंचे डायरेक्टिव्स सायडीक दवरून थंय जे कोविडचे पेशंट मेल्ले तेंची ऑटोप्सी केली, तेंची शव विच्छेदन केलें आनी तांकां अशें दिसून आयलें की कोवीड हो व्हायरस न्ही. ते म्हणटा इट इज नॉट अ व्हायरस, ते म्हणटा इट इज अ बॅक्टेरिया. आनी हें चायनाक खबर आसलें आनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाकूय ही गोश्ट खबर आसा, पण तेंच्यांनी ही गोश्ट जाहीर करूंक ना. म्हणजे शवविच्छेदन करप ना मेल्ल्या मनशाचें, हें झुगारून तेंचें होवचें इटाली सरकारान तें केलें आनी तेंच्यांनी जग जाहीर केलां. म्हाका दिसता म्हणजे पोस्टमॉर्टम म्हटल्या पळय न्ही, पोस्टमॉर्टम म्हाका दिसता इवन आमच्या गोंयांत जें आसा पळय न्ही तें चालू आसा. पण दुसरें जें म्हणटा तुमी व्हायरस आनी बॅक्टेरिया पळय न्हू, एज ऑफ नाव द बेस्ट ऑफ नॉलेज जितली आसा पळय न्हू ताच्या वयल्यान इट इज डेफिनेटली अ व्हायरस. दीस इज अ रिसंट व्हायरल. नाव कशें आसा आतां देर आर न्यू थिंग, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग. तुमी जें आतां म्हटलें सो ह्या हितून फक्त पब्लीक कन्फ्यूज जाता. म्हाका एकूच सांगचें आसा की जे नेवें नेवें कितें येता पळय न्ही तें जर आमच्या पब्लीकच्या भलायकी खातीर कितें जर येता भितरल्यान न्हू
जाल्यार वी वील टेक इट, डेफिनेटली वी वील टेक इट, अँड वी वील बी वन ऑफ द स्टेट टू टेक इट अर्लिएस्ट. बट देन whatever is a issue right now, what we are going through, COVID-19, or it might even whatever name people might give it in the future, right now what prevention करपा खातीरची आमकां गरज आसा तें आमी करुया. जें आमी सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा, मास्क वापरपाचें म्हणटा, किंवा आमच्या हाताची जी काळजी घेवपाची आसा म्हणटा पळय न्ही, आमी हें करुया जेणे करून आमकां लागण जावचें ना सद्या तरी. तो जर आतां पळय सुरवातीक लॉकडावन म्हटल्या बरोबर सगळें ठप्प लॉकडावन जालें, कोणूच घरांतल्यान भायर सरना, सगळेंच बंद जालें. ज्यो जिवनावश्यक वस्तू ज्यो आसा, जेवणा खावणाच्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सुद्दां बंद जाल्यो. ग्रोसरीज सगळें बंद, मार्केटां सगळें बंद. कांय दिसांनीच पोटाक चिमटो आयलो, अरे जगतले कशें. आमच्या गोंयांनी सेम गत जाली. मुखेलमंत्र्यान सांगलें सगळें बंद, सांगल्या बरोबर हेल्थान सांगलें, डॉक्टरान सांगलें सगळें बंद जालें. पण एक 8-15 दिसांनीच लोकांनी सांठवण केल्ली पळय ती सोंपल्या उपरांत इमिजिएटली पडतो प्रश्न उबो, आतां खावपाचें कितें, मरपाचें उपाशी. तेन्ना परत ओपन अप जालें. आनी ह्यो ज्यो कांय गजाली आसा, नुस्तें मार्केट ओपन केलें, भाजी मार्केट ओपन केलें, ग्रोसरी शॉप्स ओपन केली. पण हांगासर प्रामुख्यान जी पयली गोश्ट आसा सोशल डिस्टन्सिंग जें तुमी म्हणटा आनी आमी म्हणटा, तें सोशल डिस्टन्सिंग लोक पाळटा काय ना हें पळोवपाची कितें वेवस्था जाली कांय जावंक ना अजिबात. कित्याक तुमी जितलें काम चालू आसा आमचें तें पळयता पळय ताच्या वयल्यान सगळ्यो ज्यो आमच्यो मशिनरीज आसा रायट नाव, हेल्थ मशिनरी आसूं, कलेक्टेड मशिनरी, पुलीस मशिनरी, दे आर एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स कोवीड. सो म्हाका दिसता ह्या टायमार आफ्टर इतलो पिरियड वचून लोकांनी और सोसायटीन कितें तरी एक आपली म्हणून बाजू आपूण मांडची पडटली फुडें. आपली कितें तरी जबाबदारी आसा ती तेंच्यांनी घेवची पडटली की सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरप आनी स्वताची जी काळजी घेवपाची किंवा हँड वॉशिंग करपाची न्हू तेंच्यांनी करचें पडटलें. आनी सोशल डिस्टन्सिंग हे लोकांनी स्वताहून तें करूंक स्वताहून डेफिनेटली करचें. ताजेर सरकार काय कितें सरकार किंवा कोण पुलीस किंवा वॉच धरून सगळींच कामां सारकी जायना. ते स्वताहून तांकां पडचें पडटलें आपल्याक आनी स्वताहून ती कामां करची पडटली. आतां हो व्हायरस जो आसा तो व्हायरस कितको वेळ पासून सर्फेसचेर रावूंक शकता आनी खंयच्या सर्फेसाचेर तो चड वेळ जितो व्हरूंक शकता. चडशे मॅक्झिमम टायम जो व्हायरस कित्याक विचारलो हो प्रश्न हांवें की व्हायरस म्हणटा तो सादारणसो कॉमन मनीस जो आहा पळय तो म्हणटा व्हायरस तो खंयचर हात लावंक भियेता खंयचरूच. तो म्हणटा हांगा व्हायरस आसा, जमनीर व्हायरस आसा, खंय दाराक व्हायरस आसा, घरांतल्या वस्तूंक व्हायरस आसा, कपड्यांक सगळे कडेन व्हायरस आसा. म्हणल्यार असो व्हायरस पुराय सगळे कडेन व्हायरस आसा, इन एअर व्हायरस आसा, सगळे कडेन व्हायरस आसा. कळ्ळें म्हाका प्रश्न. आतां पळय हो जो व्हायरस आसा पळय न्हू तो एअरान चड वेळ उरचो ना. जसो आमकां वारो आसा पळय न्हू तसो किंवा आमकां जे धुल्ल जेन्ना उडटा तसो दिसता पळय न्हू तो थंय उरचो ना. जेन्ना कोणी जो एफेक्टेड जो मनीस आसा जेच्या भितर जो व्हायरस आसा पळय न्हू तो खोकलो किंवा शिंकलो किंवा एकदां उलयता आसतना सुद्दां ड्रॉपलेट पडटा पळय. सो हे ड्रॉपलेट जे आसता पळय न्हू तितून थंय उदकाचो कण भितर आसल्या कारणान ते हेवी आसता, ते चड वेळ एअरान उरना, ते खंय तरी सेटल जातले. सो त्या खातीर जशें तुमी विचारलें खंय आसपाक शकता पॉसिबिलिटी इज मॅक्झिमम ज्या जाग्यार लोक बसता ताच्या फुडल्यान जशें की टेबल, चेअर्स. सेकंडली आमी जेन्ना खोकता तेन्ना आमी हात धरता नाकाचेर किंवा शिंकता तेन्ना हात धरता किंवा परत नाकाक तोंडाक हात लावप जाता. सो जेन्ना ज्या मनशाक जर तो जिवाणू आसा जाल्यार हात इज वन प्लेस ज्या जाग्यार तें इन्फेक्शन आसतलें. सो ज्या जाग्यार पब्लीक प्लेसीर हात लागता ते प्लेसीस आर ट्रबल फॉर अस. म्हणजे तो त्या सर्फेसाचेर कितली वरां पासून जितो उरता. सो वेनेवर वी सी जो मेटल जो आसा पळय न्हू तो मेटलाचेर मॅक्झिमम टायम उरता, ऑलमोस्ट टू 3 days मॅक्झिमम. बाकीचे जो क्लॉथ बीन आसा पळय विदीन 24 hours इट विल गो. सो खंयच्या जर रुमान जर कोणाक इन्फेक्शन जालें आनी तो रूम जर एक बंद यूजूच करूना जर 3 ते 4 दीस जाल्यार तो व्हायरस जो आसा तो विल बी. आतां मास्क जेन्ना आमी म्हणटा मास्क घालूंक जाय खंय जंय तुमच्या सर भोंवतली समज 4-5 लोक आहा जांकां सामको फ्लू जाला आनी ते शिकतात तेन्ना तेंचे ड्रॉपलेट्स येता एटमॉस्फियरान, थंय धोको आसता. जंय खंय कोणूच इन्फेक्टेड मनीस ना, एकटोच जर मनीस जर भोंवता जाल्यार ताची गरज ना, ताणें मास्क तें काडूं येता सारकें. पण तेंच सांगलें न्ही लोकांच्या तकलेन एक असो गैरसमज जाला सरकारान सांगल्या कारणान मास्क हें घालूंक जाय म्हटल्या बरोबर तुज्या सरभोंवतणी कोण आसूं नासूं मास्क आसताच नाकार म्हणटकीच. आनी तेंच म्हणटा तें सुद्दां दोतोर मास्क जर तें तुमी म्हणटा तशें वेल सर्टिफायड मास्क आसत जाल्यार कांय भंय ना. पण समजा ते कसल्याय कपड्याचे मास्क तो घालता आनी परते तेच वापरता जाल्यार तो मनीस परत दुयेंत पडूंक शकता. डेफिनेटली तशेंच हांवें पयलींच सांगिल्लें पळय तो मास्क डेली धुवपाक जाय.
किंवा तुजे कडेन एक 3 ते 4 मास्क आसपाचे जे तुमी रोटेशनान यूज करतले. आतां जर हालींच एक गजाल जाली. अशें सांगतात की समजा मेडिकल कॉलेजीन एखादो पेशंट गेलो जाका थंडी जाल्या म्हटल्या बरोबर मेडिकल कॉलेजीन सुद्दां अश्यो कांय गजाली जाल्या डॉक्टर तुमकां एटेंड करिना. ते म्हणटा वच आनी कलेक्टरा कडल्यान नाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटा कडल्यान सर्टिफिकेट हाडा दॅट ही इज नॉट अ कोवीड पेशंट. ना मेडिकल कॉलेजीन जशें म्हाका खबर आसा पळय तांचे फ्लू ओपीडी सेपरेट आसा. बरोबर आसा पण कांय लोकांक जेन्ना हे थंय गेले खूब थंडी जाल्या तूं वच पयलीं वचून सर्टिफिकेट घेवन यो किंवा कलेक्टरा कडल्यान सर्टिफिकेट घेवन यो. तेज्या उपरांतच तुका आमी एडमीट करता किंवा तुका आमी ट्रिटमेंट दितले. असली सर्टिफिकेट आमच्या हेल्थांतल्यान तरी कोणाक मेळना डेफिनेटली. पूण जो कोण येता पळय न्ही जर ताका जर थंडी आसा जोर आसा किंवा ताका खरच मारता जाल्यार अशे जितलेय पेशंट आसा तांकां सेपरेटली इन आयसोलेशन सेपरेट फ्लू ओपीडी म्हणून आसा आनी थंय तांकां पळयलें गेलें वता. आनी थंय जर डॉक्टराक दिसलें की एका बाबा टेस्टाची गरज आसा जाल्यार ताका पयलीं टेस्ट करपाक धाडटा आमी. हे सगळ्या PSCनी CSCनी अवेलेबल आसा, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट सगळ्याक अवेलेबल आसा. आनी GMCन सुद्दां ही फॅसिलिटी आसा, सेपरेट ओपीडी आसा तांच्या. कोणाक कशी सर्टिफिकेट खंयच्यान दुसरे कडल्यान हाडपाची गरज ना. तो ज्या जाग्यार ट्रिटमेंटाक येयला ताका थंय ती ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. तर दुसरी गजाल म्हटल्यार की डेड बॉडी समजा एखादो पेशंट कोविडा पासून इन्फेक्शनान मेलो जाल्यार डेड बॉडी जेन्ना हाडपाक वयता पळय तेन्ना हांवें पळयलां कित्याक अशी एक आमच्या एक केस जाली अशी क्लोज रिलेशना बाबतींत. तेन्ना कांय लोक थंयसर रावल्ले बॉडीज घेवपाक. मागीर ते बॉडी सगळी पॅक करून सारकी ताका तो हें घालून बॉडी बॅग बीन घालून सॉरी सामको सूट बॉडी पॅक घालता आनी तो मागीर ते हँड ओवर करता. अशे कितलेच लोक रावल्ले जे सामके आनी तांकां वरांची वरां तांकां थंय ताटकळत रावचें पडटालें बॉडी ताब्यान घेवपाक. आनी हांगासर सुद्दां ते कितें तरी सर्टिफिकेट मागताले थंयसर कसली सर्टिफिकेट बॉडी व्हरपाक फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट. ना असली काय सर्टिफिकेट दिना हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान. फक्त कितें जाता जेन्ना केन्ना कोवीड डेथ जाता तेन्ना डॉक्टर कितें करता एक तर ते बॉडी जेन्ना ती हँड ओवर करता तेन्ना तो अशें सगळी पळयतलो की ते थंयच्यान तेजे कडल्यान कांय सिक्रिशन्स भायर सरपाक जायना किंवा तांचो कांय बॉडी कडेन कॉन्टॅक्ट येवपाक ना. त्या खातीर ते बॉडी बॅग वापरता. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार ते इमिडिएटली त्या एरियाचो जो डेप्युटी कलेक्टर आसा पळय न्हू तांकां इन्फॉर्म करता. आतां वाय ही इज बीन इन्फॉर्म्ड की जे फ्युनरल आसा तो फ्युनरल आसा पळय थंय खूब गर्दी जावपाक जाय. आतां गोंयांत जर तुमी पयलीं जे नॉर्मल डेथ्स जाता पळय तर कमीच कमी 150-200 तरी लोक जमा जाता. लास्ट ताका एक विजीट दिवपाक लास्ट पळोवपाक ताका तरी म्हणून वता पयलीं तर कमीच कमी 150-200 तरी लोक वता. सो ह्या जाग्यार तर ते बॉडी जर फूल ओपन आसली आनी लोक जर सामके लागीं वचपाक लागले जाल्यार तांकां तो व्हायरस येवपाचे चान्सीस आसता. सो त्या खातीर जाता तितले जे बॉडी आसा पळय ते डायरेक्टली फ्युनरलाक व्हरपाक जाय आनी थंय जाता तितले कमी लोकांक फ्युनरल करपाक जाय. मध्यंतरी असो एक समज पातळ्ळो सगळे कडेन की समजा एखादो पेशंट कोवीड पेशंट म्हणून प्रूव जालें जाल्यार त्या पेशंटाक सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान 1.5 लाख येता. खूब जाणांनी उलयले असले. हय 1.5 लाख येता आनी लोकां मदीं खबरो जावपाक लागल्यो तो हो 1.5 लाख जो येता पळय तो कोणाक येता. तो त्या पेशंटा खातीर येता तो गोंय सरकारा खातीर येता आनी ते पयशे खंय चल्ले ते पेशंटाक मेळटा जाल्यार त्या 1.5 लाखांतलो कितलो वांटो पेशंटाक मेळटा आनी मेळोंक जाय. पळय आतां तुमी जे आतां गोवोरमेंटाक कितें मेळटा म्हणटा पळय न्हू इट इज अप टू द गोवोरमेंट. ओके बट देन देर इज डेफिनेटली पेशंटा वयल्यान गोवोरमेंटाक पयशे केन्नाच मेळना. किंवा खूब जाणांची अशी जी समजूत आसली अरे पेशंट पॉझिटिव्ह म्हणून दाखयता पयशे मेळपा खातीर. हय तशें आसा पण ती खूब रॉंग समजूत. अशें खंयच्याच म्हाका दिसता खंयच्याच देशान अशें घडटा आसतलें अशें दिसता म्हाका. सामकें अशें वातावरणान जाल्लें म्हणजे सगळे कडेन अशें पातळिल्लें कितें की 1.5 लाख येता सेंट्रा कडल्यान आनी तो 1.5 लाख खंय चल्लो. तो 1.5 लाख कित्या खातीर येता तो पेशंटा खातीर येता काय हॉस्पिटला खातीर येता. पूण एक मार आसा पेशंटाच्या वायज तरी कोणाक पयशे मेळना खंयच्याच स्टेटाकूय नाल्यार खंयच्याच कंट्रीन असलें चालू नासता. बट देन वेन यू आर इन अ ट्रबल एनी स्टेट मायट बी बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक ऑर नॅचरल डिझास्टर जो सपोर्ट सिस्टम जो आसता पळय न्ही फ्रॉम नॅशनल लेवल तो सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज आसता. तो फक्त आतां कोविडा खातीर म्हणून आतां हेच्या पयलीं तुमी पयलें आसतलें नॅचरल डिझास्टर जालें चेन्नय केरला ह्या वाटेन फ्लड्स जाता आनी खंय अर्थक्वेक जाता तेन्ना जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी मदत आसता पळय न्हू ती त्या स्टेटाक वता. हय
आणि तातूंतल्यान त्या राज्यांतल्या कांय लोकांची घरां मोडली तर Exactly. तांकां थोडे पयशे Exactly. मेळटा ही सारकें. गोष्ट वेगळी पण ह्या बाबतीन अशें कांयच ना हितून मात्तूय काय येतात ते ना. आतां सद्या तर गोंयची परिस्थिती कशी कितें आहा ह्या बाबतीन ह्या पेंडिंगा बाबतीन हय सद्या जर आमी डेली मिडिया बुलेटीन जेन्ना धाडटा तेन्ना पयला आसतलें तुमी की आमकां सद्या मॅक्झिमम नंबर ऑफ केसीस मेळटा. ओन्ली थिंग नंबर कितलो मॅक्झिमम म्हटल्यार साधारण मॅक्झिमम म्हटल्यार साधारण आमी जर डेली पळयलें जाल्यार 400 ते 500 हेच्या भितर फिगर आसता आमचो डेली नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह केसीस. आतां आयच्या दिसा क्युम्युलेटिव्ह केसीस जर तुमी विचारीत जाल्यार आमच्यो सगळ्यो पॉझिटिव्ह केसीस जाल्यार 37,102 टोटल नंबर ऑफ केसीस जे आमकां मेळ्ळा अजून पर्यंत. आनी गोवा राज्यान आमचें जें टेस्टींग जर पळयलें जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री आसा. आनी आमचें टेस्ट पर मिलियन इज ऑलमोस्ट 1,83,000 वीच इज अ ह्यूज. सद्या आमकां ज्यो केसीस मेळटा ज्यो 400 ते 500 आसा पळय न्हू आय कॅन से वी आर ऑलमोस्ट ऑन द पीक. कारण आमकां जर फाटले जर एक 4 ते 6 आठवडे जर आमी जर केसीस पळयल्यो जाल्यार वॉट मॅक्झिमम वॉट वी हॅव सीन इज अरावंड 700 केसीस पर डे. पूण ताच्या वयर अजून वचूना. देन इट इज कम डावन आनी मागीर 400 500 मदीं एक दीस आठवड्याचे एक दीस केन्ना तरी 600 पावता. सो समवेअर देर इट इज लॉट. सो आय कॅन व्हेरी वेल से दॅट लायक इट इज ऑन अ प्लेटू बट वी आर स्टील ऑन द पीक. तुमचे दोतोर लोकांक कितें एनी मेसेज आहा गोंयकारांक आमच्या गोंयच्या लोकांक? मॅसेज इतलोच आसा लोकां खातीर की आतां जे थंड पडून आमकां फायदो ना. आमी इतले आतां म्हयने सगळे कॅर घेतल्या प्रिकॉशन्स घेतल्या पळय न्हू ते आनी थोडे म्हयने घेवया. कारण आमी सद्या पिकाचेर आसा सामके मॅक्झिमम केसीस आमकां मेळटा आतां पर डे. सो जो आमी प्रिकॉशन म्हटला पळय न्हू मास्क वापरुया किंवा सोशल डिस्टन्सिंग करुया हँड वॉश सारकें करुया किंवा जर आमकां जर गरज ना तेन्ना भायर वचूं नाय गरज ना तेन्ना पब्लीक प्लेसीर वचपाचें ना फंक्शनां व्हडलीं व्हडलीं करपाचें ना किंवा फंक्शनाक आपूण जावन वचपाचें ना. हें जितलें आमी प्रिकॉशन्स फाटले थोडे म्हयने केल्या पळय न्ही ते कंटिन्यू करुया. ताणे करून आमचो जो जर तर आमचे नंबर ऑफ केसीस जर स्लोप डावन जाता किंवा जर आमची पॅन्डेमीक सकयल देंवपाची आसा तितून आमकां परत पीक येवचें ना. आतां अशें आयकूं येता की 15 ऑक्टोबर सावन ओपन अप जाता. सरकार डिक्लेअर करपाचो आसा म्हणून आयकूं येता की 15 ऑक्टोबरानसून गोंयांत सगळीं मार्केटां बी ओपन जातलीं. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार खुबशें ओपन जालां. आतां हांवें पळयलां फिश मार्केटान सकाळीं की सोशल डिस्टन्सींग कोणूच पाळिना अजिबात पाळिना. आतां 15 ऑक्टोबराक जर ओपनिंग जालें जाल्यार लोकांनी तुमी म्हणटा तशें सामकें डेफिनेटली ही जबाबदारी आमी सगळ्यांनी घेवची पडटली. लोकांनीच न्हू हांवें सुद्दां ही जबाबदारी आमी घेवची पडटली की आमी खंय वयता आनी थंय कितलें सोशल डिस्टन्सिंग जाता पर्यंत तें आमी खंय तरी लक्षांत घेवचें पडटलें. आनी ही जबाबदारी आमी जर आतां घेयना जाल्यार आमकां ही आनी मागीर फुडें आनी तितलेच चड म्हयने आमकां हें करचें पडटलें प्रिकॉशन्स. आनी जर तर ह्या टायमार आमी ही जबाबदारी घेता जाल्यार आमी जाता तितले बेगीन हे कोविड-19तल्यान भायर सरपाक शकतले. आतां एक लास्ट प्रश्न आसा. हो व्हायरस जो पातळ्ळा पुराय सगळ्या जगार पातळ्ळा अख्ख्या येस फक्त आमच्या गोंयानूच किंवा इंडियेकूच ना तो प्रत्येक राष्ट्रान आसा व्हायरस. हो व्हायरस पुराय तरेन काय नश्ट करपाक जायना. शक्य ना तें आमच्या हातान ना. खंयची एजन्सी फुडें सरली पासून जाल्यार तो व्हायरस पुराय नश्ट करप शक्य ना. एक दुसरो उपाय आसा तो म्हणल्यार वॅक्सीन. कित्याक BCG जेन्ना ट्युबरक्युलोसीस जेन्ना पावल्यो इंडियेक आनी गोंयान पावल्यो तेन्ना ताका उपाय म्हणल्यार एकूच जातलो तो म्हणल्यार वॅक्सीन. त्या वॅक्सीन आमच्या विद्यार्थी दशेन आमी आसतना आमी वॅक्सीन तें हाताक तोपून घेतलां. आतां हांगसर हें जें वॅक्सीन आसा वॅक्सिना विशीं लोक खूब जाण उलयता. एक पुण्याची खंयची तरी एक बरी सिरम कंपनी आहा ती सिरम कंपनीन म्हटलें की आमी 15 ऑगस्टाक तें वॅक्सीन भायर हाडटले. आजून ताच्या उपरांत वॅक्सिना विशीं कांयच खबर ना. तुमकां कितें खबर आहा वॅक्सिना विशीं? पळय वॅक्सीन कशें आसा आजुनूय सगळे कडेन ट्रायल्स चालू आसा. सो म्हाका कितें दिसता आमी वॅक्सिना खातीर ना रावचे पेक्षा जेन्ना येता तेन्ना आमी सगळ्यांक घेवया. पूण ना रावचे पेक्षा सद्याचे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय पळय न्हू ते घेवचे. इवन जर वॅक्सीन आयलो जाल्यार वॅक्सिनाचो म्हणून प्रायोरिटी आसतलो. खंयच्या ग्रुपाक पयलीं दिवपाचो कोण वल्नरेबल आसा जांकां क्रिटिकल दुयेंस जातलें किंवा तांकां दुयेंस जावपाचे चान्सीस चड आसा त्या ग्रुपाक पयलीं वॅक्सीन दिलें घेतलें जातलें. ओके सो त्यो ज्यो स्ट्रॅटेजी आसा पर्यंत इवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया थरयतले आनी त्यो स्ट्रॅटेजी आमचे कडेन येयल्या म्हणटकीर इवन आमी ते सगळे जाग्यार घालतले. आतां हेज्या पयलींचे जे दुयेंसां येयल्या पळय न्हू पॅन्डेमीक किंवा एपिडेमीक हीच गोश्ट तकलेन येता. कितले पेरेन हें चलतलें आनी वॅक्सीन केन्ना येतलें काय ह्या दुयेंसा खातीर काय म्हणून. आनी जर परत जर हांव गेलो 2009 आनी 2010 जेन्ना स्वायन फ्लू येयल्ले तेन्नाय बीन वॅक्सीन आयलो. पूण जेन्ना वॅक्सीन आयलो त्या मेरेन आमची जी पॅन्डेमीक आशिल्ली ती स्लोली कमी जाल्ली. सो इवन इफ जर आतां एक फुडले जर थोडे म्हयन्यांनी जर
आमचे जे कोवीड-19 आसा तें कमी जावपाक लागता न्हू जाल्यार मागीर म्हाका दिसता वॅक्सिनाचो चड अर्थ उरचो ना. पूण जर तर हें कंटिन्युअस उरता कारण आमकां कोवीड-19 इतले सरप्रायजीस दिल्या. फाटल्या आतां आमी जेन्ना 10 म्हयन्याचे कोवीड-19चेर जे मॉनिटरींग करता पळय न्हू इट इज स्टील गिवींग अस सरप्रायजीस. कित्याक आजून खंयचेच एजन्सीक तुमी जशें म्हणलें WHO इज ऑल्सो लर्निंग. सो आमी इवन आतां जे आमचे पेशंट GMCन आसा किंवा ESI आनी बाकीच्या हॉस्पिटलान आसा पळय न्हू आमच्या डॉक्टर्सांक तो कितें नेमें मेळटा. ओके पण तेंचे जितलें कितें नेमें जे पेशंटाचे बऱ्या खातीर आसतलें पळय न्हू वी वील एडॉप्ट इट इन्क्लुडींग वॅक्सिन. आनी वॅक्सिना खातीर गोवा सरकारांची कितें हें चालू आहा? वॅक्सिन जें येतलें पळय न्ही तें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यानच येतलें. बिकॉज जेन्ना स्टार्टींग येतलें तेन्ना तें प्रायवेटान बीन खंयच अवेलेबल आसचें ना. तें येतलें तें जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट जी हें आसा पळय स्ट्रॅटेजी त्या स्ट्रॅटेजीन येतलें. सो आजून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान कांय स्ट्रॅटेजीज ज्यो आसा पळय वॅक्सिनेशन त्यो ओपन करूंक ना. वन्स द स्ट्रॅटेजीज आर देर वी वील वर्क ऑन इट. ओके डॉक्टर, थँक्यू. येस थँक्यू सो मच.